हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्सान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। दर दिसा गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ ह्या न्यूज रूमांतल्यान आमी तुमकां दितात। तर कितलेशेच दिसांनी परत आमी हो न्यूज रूम सुरू केल्लो आसा। तर सगळ्यांत पयलीं आयच्या दिसाची घडणुकेची अपडेट घेवपाक हे आमचो डेस्क इन्चार्ज सुशांत। महाराष्ट्राच्या राजकीय पावंड्यार खवदळ घडून हाडपी बातमी आसा। काँग्रेसींतल्यान जो NCPत आयिल्लो बाबा सिद्दकी म्हणून ताची काल राती गुळयो घालून कोणे तरी हत्या केल्ली आसा। आनी ह्या प्रकरणात मुंबय पुलिशेन 2 जाणांक अटक केल्या। ही केस सद्या क्रायम ब्रांची कडेन दिल्ली आसात। सो हे प्रकरणात कोण घुसपल्लो आसा असो प्रश्न सगळ्यांकच पडिल्लो। सो बिश्नोय जी गँग आसा पंजाबात जी वावुरता त्या गँगान हे फारपेटाचो जी आहा ती आपूण स्विकारल्या आनी आपुणूच ताची हत्या केली अशें तांच्यांनी जाहीर केल्लें आसा। दुसरी म्हत्वाची अपडेट, काल राती कडेन तुमी बांगलादेश आनी इंडिये मदली तिसरी T20 मॅच पळयल्लीच आसतली। हे T20 मॅचीच जायते विक्रम भारतान आपल्या नांवार केले। सगळ्यांत चड स्कोर, सगळ्यांत चड सिक्स, सगळ्यांत चड बाउंड्री हाचो सविस्तर रिपोर्ट तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटलो। आनीक एक जी अपडेट कळंगूटच्यान येता, कळंगूटच्या ब्रागांजा अपार्टमेंटान एक फ्लॅट चोरांनी फोडिल्लो आसा। ह्या फ्लॅटांतल्या हे बिल्डिंगेंतल्या पयल्या माळ्या वयलो फ्लॅट कसो तांच्यांनी फोडलो हे विशीं एक सविस्तर रिपोर्ट केला। सो ह्यो तिनूय बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो। काल राती मुंबय जो फारपेट जालो त्या हल्ल्यांत बाबा सिद्दीकी हांकां मरण आयलें। कांय दिसा पयलीं रतन टाटा जे आसा ते 86 वर्सां तांच्या ते संवसाराक अंतरले। तर मुंबय फाटोफाट ह्यो घडणुको घडत आसा। फुडली अपडेट घेवपाक हे आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। बोंडमार्ग बेतोडा वाठारांत गवेरेड्याच्या हल्ल्यांत गंभीर जाल्ल्या मंगल शांताराम गावडे ह्या बायलेक गोंय वैजकी महाविद्यालयात उपचारा वेळार मरण आयलें। शेनवारा मंगल गावडे हिच्याच घरा लागसर गव्यान तिचेर हल्लो केल्लो। आनी दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार माड्डोळ कुंकळे वाठारांत जावपी मेगा हावसिंग प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केला। खंयच्याय परिस्थितीत हो प्रकल्प जावपाक दिवचे नात अशें थळाव्यांनी अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिला। तशेंच ह्या प्रकल्पाक पंचायतीचोय खर विरोध आसा अशें सरपंच हर्षा गावडे हांणी सांगलां। तर बेतोडे वाठारांत सध्या गवेरेड्यांचो जो वावर आसा तो वाडला आनी ह्या हल्ल्यांत एक जखमी बायलेक मरण आयिल्लें आसा। तर थळाव्यांचे मागणे प्रमाणे ह्या वाठारांत जे गवे आसात तांचो बंदोबस्त करचो अशी तांची मागणी आसा। तर फुडें आमचो रिपोर्टर गौरीश। फाल्यांच्यान रोड सेफ्टी वीक स्टार्ट जाता। हो रोड सेफ्टी वीक 13वो ह्या वर्साचो 2024 13वो रोड सेफ्टी वीक जातलो। आनीक ह्या रोड सेफ्टी निमतान डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान, डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हांकां दोगांकूय सर्क्युलर धाडलेलो आसा। आनीक तेणी 10,000 दोगांकूय दिल्ले आसात। प्रत्येक पंचायतीक खातीर 10,000 आनी प्रत्येक म्युनिसिपालिटी खातीर 10,000 दिल्ले आसात। आनीक हितून तेणी सांगलेलें आसा ह्या 10,000 वापर जो आसा तो अवेरनेस करपाक लागून, रोड सेफ्टीचे जे अवेरनेस आसतले ते ग्रावंड लेवलाचे अवेरनेस करपाक लागून हे 10,000 प्रत्येक पंचायतीक आनी प्रत्येक म्युनिसिपालिटीक दिल्ले आसात। ही बातमी तुमी आज सांजेच्या बुलेटिनान पळोवंक शकतली। तर राज्यांत सध्या रस्ते अपघातांत वाड जाल्ली आसा आनी आज फाटभुंयेर अंदूचो 13वो जो रस्तो सुरक्षा सप्तक जो आसा तो 14 ते 20 ह्या दरम्यान जातलो। आनी ते खातीर पंचायत तशेंच नगरपालिकांक ती तांणी फंड दिल्लो आसा। तर फुडली अपडेट घेवपाक आमचो रिपोर्टर विनायका कडेन। सगळ्यांकूच खबर आसा की गोंयान एक व्हडलो समाज आसा तो म्हटल्यार भंडारी समाज। पूण ह्या भंडारी समाजान सध्या एक वाद निर्माण जाला तो म्हटल्यार भंडारी समाजाची सध्याची समिती विद्यमान समिती अध्यक्ष अशोक नायक हांच्या गटान समाजाच्या घटनेन कांय दुरुस्ती केल्या।
पूण ह्यो दुरुस्ती ज्यो आसा त्यो दुसऱ्या गटाक मान्य ना आनी ते म्हणटात की ह्यो ज्यो दुरुस्ती केल्या ह्यो घटनेनुसार ना आनी ह्या दुरुस्तीक लागून समाजाचेर खूब व्हडलो परिणाम जावं शकता अशें तेंचें म्हणणें आसा आनी ह्या खातीर त्यांनी ह्या घटना दुरुस्तीच्या विरोधान जिल्हा रजिस्ट्रार कडेन अर्जय केल्लो आसा आनी तेची सुनावणी जी आसा ती सद्या चालू आसा. ही सुनावणीची फुडली तारीख म्हणजे सोमारा फाल्यां ही सुनावणीची फुडली तारीख आसा आनी ह्या बद्दलची सगळी म्हायती जी आसा ती आमकां याचिकादाराचे वकील जे आसा अनीश बकाल यांच्यानी दिली आनी हेचो एक स्पेशल रिपोर्ट जो आसा तो तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवंक मेळटलो. आनीक महत्वाची अपडेट म्हळ्यार आयज बेताळबाटी ग्रामसभा जाली आनी थंय आदींच उदक तशेंच रस्तो किंवा कोयर ह्यो ज्यो समस्या त्यो सुटाव्यो जायनात तेन्ना जे गांवांत नवे बांदकाम प्रकल्प हाडपाक सोदतात तांकां विरोध करीत थळाव्यांनी ह्या ग्रामसभेत थाराव मंजूर केल्लो आसा. तर अश्योच आनीकूय महत्वाच्या अपडेटां खातीर गोमंतक टीव्हीच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्सांक तुमी मुजरत फॉलो करचे आनी 7 वरांचेर गोमंतक टुडे हे बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाकात. तशेंच 8:30 वरांचेर देश विदेशा सयत गोंयच्यो सगळ्यो टॉप 25 खबरो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव दिप्ती काकोडकार. हे बुलेटीन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वत्याचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तेंच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ती बरीच तिडकल्ली आसा तर ते सगळे जमिल्ले आसा. हेचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.